दीस ब्रेस्तार एप्रिलाची 26 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 3 वोळ 11 तावन 26 पर्यंत. बोरो जालो तो थोंटो पेद्रूची आनी जुवांची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सगळो विस्मीत जावन सालमांवच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो. तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणूंक लागलो, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावन आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सलोवंक केलें गाय कितें? अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पाराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडसो म्हणून निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीगाराक तुमकां सोंड दिजय म्हणून सांगून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमींच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हणून तुमी सक्कट पळयतात. तरी भावांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेरारपणान केलां म्हणून हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून समेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय पाटी परता. तुमचीं पातकां पुसून वेच्या खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परातावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदुळूच तुमचे खातीर नेमिल्ल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रसचो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मैजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमिल्ले बरी तुमच्याच भावां मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपसयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिजय आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परजे मदलो भायर उडयजय. खरेंच सामवेल दर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशान पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमींच त्या प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हळें, तुजे संततींतय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपले खोटेपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशीं पयलो धाडला. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 8 2 AB 5 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्ख्या प्रतुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे प्रतुमेचेर. मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक? विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक? श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे प्रतुमेचेर. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हाताच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. गोरू वासरां आनी रानवट सावजां, अंतराळाची सुकणी
आनी उदकांतली मासली. सागराचे गुंडायेंत हेणे तेणे धांवता त्यो जिवी लेगून सगळ्यांच ताचे अधीन तुवें केलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्ते नांव ते तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 26 वळ 35 तावन 48 पर्यंत. त्यावेळी एम्माउस तावन पाटी आयिल्ल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखतां काय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया, म्हजे हात आनी पाय, हांव उंचतो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मेत पावले की संगत सतमानूंक ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्याचेर भाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, ह्यो त्यो संगती तुमचे सांगाता आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडून येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी फातक्यांच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमींच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जीवनपणा उपरांत जेजू जायत्यांक भेटलो. जे कोणाक जीवन जेजू भेटलो तांचे थंय जेजू विशयांत हेरांक कळोवची विशेश उर्बा आतुराय आमकां पळोवंक मेळटा. क्लेओफास आनी सांगात्यान जेजू तांचे सांगाता उंडो मोडटना जिवंत जेजूची वळख धरली. हो तांचे जिणयेचो मोलादीक अनभोग हेर शिसांतय वांडचे उमेदीन उठावटी जेरुजालेमाक ते पावतात. थंयसर एम्माउसाचे वाटेर घडलेल्या सर्व संगतीचो विवर तांकां दितात. ह्या वेळी जीवन जेजूच तांचे मदेगांत उबो जाता आनी समाधान पाठयता. जेजू वरवीं तांकां लाभलो तो अनभोग एकामेका थंय वांटूंक ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार खुद्द जेजूच तांकां प्रसन्न जाता. कुटुंबाच्या संध्या सांगाता, इश्ट सांगाता जेजू विशयान हांव कितलें उलयतां. इगर्जेंत, मिसा वेळार, रेतीर, मागणें, आराधन सोडल्यार हेर वेळार हांव जेजू विशयांत उलोवंक धैर्य घेतां गी. जेजू विशयांत उलोवंक दाक्षिण कित्याक? जेजू विशयांत आनी आमच्या जिवितांत आमकां जाल्ले आत्मीक अनभोग हेरांतय वांटूंक आमी उर्बा दाखोवंक आसा. कित्याक हाचे मरिफात हेरांकी आमी जेजूक जाणा जावचो अवकाश करून दिता.